हय गेले 3-4 दीस जाले मेळटा तो पावस पडत आसा आनी ह्या पावसान लोकांची सगळी हालत जाला सगळीकडे वता ती घरांचे झाडां पडल्या रस्त्यांचे झाडां पडल्या उदक येयला रस्त्यांचेर उदक येयला लोकांच्या घरांनी उदक गेला आनी काल गिरी हांगाल्यो हे दाखयल्ले चित्र जे दाखयल्ले 2 वर्सां गिरी हांगासर जे उदक भरता सगळी कडेन इवन गिरी पंचायतीन उदक वयता सगळ्या रस्त्यार काल जपाभर उदकान सर्वीस रोड आसा थंयच्यान जो मेन रोड म्हापशेच्यान पणजे वयता किंवा पेडणे भितरले सायडीनसून हायवे जो पणजे वयता ते सगळे बुडलेले आहा आतां फाटल्यान आमच्या दिसता ही बंद पडटा दिसता गाडी गिरीच्यान बस स्टॉड वचपाचो रस्तो बुडलेलो आहा सगळीं शेतां सगळे बुडलेले आसा आनी असोच जर पावस जर पडत रावलो जाल्यार हेच्या फुडें कित्याक काल जी उदकाची पातळी कमी आसली पूण आयज जी उदकाची पातळी आहा ती वाडलेली आहा कित्याक कंटिन्युअसली पावस पडत आसा दुसरें म्हणजे जे बाकी कडेन जर पळयलें जाल्यार बार्देशाक आनी पेडण्यान पिराळीच्या धरणाचें उदक चवकशी केले आनी काल मेरेन तेंच्यांनी सोडूंक नासलें जर सततच्या पावसान धरण केलं ह्या 2 दिसांनी जर आयज भरलो जाल्यार तें उदक सोडलें जाल्यारूय पयलीं लोकांक खबर गेल्या 3 वर्सां पयलीं 3-4 वर्सां पयलीं जशें उदक झक करून येयलें तशी परिस्थिती जावंक शकता म्हणजे त्या पयलीं जो पावसाचो तो जर कमी जालो जाल्यारूय केन्ना जाल्यार जे आहा ते आनी जे हे आहा ते लक्ष दिवन आसा तेच्या पूण लक्ष दिवन जालें तरी तेंकां लोकांक आतां लक्ष तरी कितें तरी सादूर दवरचें पडटलें फुडें त्या खातीर वचून हांव थांबतलो